नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक मोगाच स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींत आजी पंडित तारानाथ हांगेले वळख दितस. कर्नाटकाचे राजा राम मोहन रॉय म्हणून प्रशंसेक पात्र जाल्लो व्यक्ती पंडित तारानाथ. कर्नाटक एकीकरणा खातीर खूब देणगी दिलेले पंडित तारानाथ साभार शास्त्रांत प्रकांड पंडित जावन आशिल्ले. तांकां साभार 8 भास येत आशिल्ली. लेखक, वाग्मी, समाज सुधारक आसून भारतीय संस्कृतीचे पुनरुत्थानान नव समाज निर्माणाचो सपन पळयिल्ले व्यक्ती पंडित तारानाथ जावन आशिल्ले. ख्यात आयुर्वेद पंडित जावन तांणी वेद, वेदांत, योगशास्त्र, वैद्यशास्त्र, सस्यशास्त्र आनी संगीतशास्त्रांत परिणत म्हणून घेतला. तशेंच तांणी पत्रिकोद्यमी, नाटककार, स्वातंत्र्य झुजारी आनी शिक्षणतज्ञ म्हणून ख्याती घेतल्या. तांणी 6 जून 1891 इसवींत मंगळूरांत जल्मले. पंडित तारानाथान मॅट्रिक शिक्षणाक पावताना तांगेले आवय आनी बापय मरण पावले. तेदाना तांकां आध्यात्मिक विशयार आकर्शण वाडून संन्यासी योगी फाटल्यान भोंवपाक आरंभ केलें. त्या वेळार तांगेले मालगड भयणीन तांकां हैदराबादाक आपोवन व्हरून तांगेले विद्याभ्यासाक वेवस्थ केली. उपरांत वैद्यकीय शिक्षणाक दाखल जाले. आखेरीच वर्सांत कॉलेजाचे वरिश्ठाले वयले रागान शिक्षण अर्दार सोडलें. मुखार तेच कॉलेजांत डेमॉन्स्ट्रेटर जावन नोकरी केली. भलायकी बिगडलेल्या वेळार आयुर्वेद वखदा निमित्त पंडित तारानाथाले आरोग्यांत बरेपण दिसलें. त्या कारणान आयुर्वेद शास्त्रांत आसक्ती येवन तांणी आयुर्वेद शास्त्र अध्ययन केलें. तें शिक्षण घेवचे पयलें वैद्यान तबला वाजोवचे बोटां नाडयेचे धडधड बरें वळखता म्हणलेल्यान तबला आनी संगीतांत आसक्ती घेवन अध्ययन केलें. पंडित तारानाथान सरकारी नोकरी सोडून स्वातंत्र्य झुजांत वांटो घेतलो. महात्मा गांधीले प्रमुख अनुयायी जावन तांणी आशिल्ले. रायचूरांत हमदर्द मदरसा शाळा स्थापन करून थंय कन्नड माध्यमांत शिक्षण जारी केलेली कीर्ती तांकां पावता. आपणाल्या शाळेंत हरिजन विद्यार्थींक प्रवेश दिवन तांणी भजना गोश्टींत वांटो घेवपाक अवकाश करून दिला. पंडित तारानाथाक बैबल, कुरान आदी धर्मग्रंथांत अद्वितीय पांडित्य आसून जातीय सामरस्याक महत्व दिवचे व्यक्ती जावन आशिल्ले. हैदराबाद निजामाले सरकारा विरुद्ध दी हिंदू पत्रिकेंत बरयिल्ले लेखना निमित्त तांकां हद्दपारी शिक्षा लाबिल कारणान तांणी रायचूर सोडून तुंगभद्रा तटार आसूचे रायपुरा गांवांत रावले. थंय तांकां दान मेळ्ळेले जाग्यार प्रेमायतन नांवाचे आश्रम स्थापन केले. उपरांत थंय प्रेमा विद्यापीठ आरंभ करून आयुर्वेद, योग, समाजशास्त्र, पत्रिकोद्यम ह्या सर्व विशयांत मुक्त शिक्षणाक अवकाश दिवन भद्र बुन्याद घाल्ल्या. ही संस्था प्रेमा मेडिकल स्कूल जावन थंय पदवी शिक्षण आरंभ जाल्लें. तारानाथाले मरणा उपरांत तांगेल शिश्यांनी तो शिक्षण संस्था बಳ್ಳारीक स्थळांतर करून तारानाथ विद्यापीठ म्हणलेले आयुर्वेद कॉलेज केलां. पंडित तारानाथान प्रेम म्हणलेले कन्नड आनी इंग्लिश त्रैमासीक पत्रिका आरंभ केली. थोडे काळा भितरी ती पत्रिका मासीक पत्रिका जावन बदल जाली. त्या काळार 1200 चंदादार आशिल्ली ही पत्रिका वैद्यकीय आनी संस्कृती विशयाचेर लेखन प्रकट करतची साबार 9 वर्स जनप्रिय जावन आशिल्लें.
त्यांनी साभार नाटक रचन केला. त्यापैकी दीनबंधू कबीर नाटक रचनाकार जावन कबीराले पात्र निर्वहण करून गांधीजील मुखारी प्रदर्शन करून तांगेले प्रशंसेक पात्र जाले. मोहनशास्त्र आणि इन्साफ त्यांनी बरयिले इतर नाटक. समाज ಸುಧಾರಣೆಬದ್ದಲ ಬರೆಯಿಲೆ ಧರ್ಮಸಂಭವ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಸೌಷಧಿಗಳು, ಸುಲಭ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಪತ್ರಗಳು त्यांनी बरयिले इतर प्रमुख कृतियो. जगत्याचे शांती समाधानाक भारतीय संस्कृतींतून उपचार असं म्हणलेलो विश्वासो आशिले तारानाथानं आंध्र काँग्रेस संमेलन संघटन केला. विवेकानंदाले उपरांत न्यूयॉर्काचे पार्लिमेंट ऑफ रिलिजियन्स संस्थेस्थावन विश्वधर्म संमेलनांतू भारतातर्फेन भाषण करपाक आमंत्रण आयिले एकैक व्यक्ती म्हळ्यार पंडित तारानाथ जाल्यार त्या वेळार बಳ್ಳारीचे आसपासांतू कॉलेरा व्याधी आशिल्ल्यान त्यांनी वैद्य जावन रोगील शुश्रूषाक महत्व देवन आपल्याली मानवीयता दाखयली. पंडित तारानाथाले सुपुत्र राजीव तारानाथ ख्यात सरोद वादक जावन असत. पंडित तारानाथ 31 ऑक्टोबर 1942 इस्वेंतू मरण पावले. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन पंडित तारानाथाले आठव करतात. नमस्कार.